धवले ग्रामसभेक 11 ते फकूत 5 पंच हाजीर. थळावो सरपंच आणि 5 पंच वांगड्यांनी दाणी मारिल्ल्यान हे ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. फाटले 3 ग्रामसभेक सरपंच आणि पंच वांगडी गैरहजर रावता म्हूण थळाव्यांचो आरोप. आमी आमचे प्रश्न मांडपा खातीर ग्रामसभेक येतात, मात दर फावटी हे पंच वांगडी कित्याक गायब जातात असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. आयज ग्रामसभा जेन्ना आसलेली तेन्ना कोरम ना म्हणून 10 दिल्लो टायमींग 11:45 स्टार्ट केल्या आणि तिवूय जाल्यार फक्त 4 मेंबर घेवन. लास्ट टायम जेन्ना ग्रामसभा आसलेली तेन्ना फक्त 3 जण ग्रामसभा 5 मेंबर आसलेले. जेन्ना आमी लास्ट टायम क्वेश्चन केल्लो कित्याक येवंक ना कांय करपा जायना, तेंक जाल्यार तेमी येवपाचे हे भाशेन ते आन्सर दिताले आनी आयजूय 5 मेंबर आसात. म्हणजे लोकांनी येवन हेंची तोंड पळोवन पोतून वचपाचें, लोकांची काम जावपा नाका. जेन्ना जर तर लोकांक फेस करूंक जायना जाल्यार हे 5 मेंबर जाताय कित्याक? आज रोड वायंडिंगा लागून तेंच्यांनी मिटींग दवरलेली आनी ती गाडी भोंवता तेंगे समाज कित्याक तेंगे पयलीं 25 मेंबर ना, 11तले 5 जाण येयले आनी फाटीं पेपरार येयले की तेंचेर एक्शन घेवपाक लागले. 3 म्हयन्यान एकदां ग्रामसभा जाता. पूण हे 3 म्हयने एकदां तुमी पळोवपाक न्ही, सरपंच ना, पंच ना, कोणूच ना, नाल्यार तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. तेंच्यांनी व्हिडिओन कंप्लेन दिवपाक तेंचेर कित्याक लोक हांगा बेकार ना येवपाक लोक आनी आज लोकूय येवना हांगासर कित्याक रोड वायंडिंगा लागून आपयल्ले सगळे लोकांक. लोक कोण ना ते ना आनी मेन पयलीं पंचय ना आनी अशें कितले मिटिंगे खंय पंच नासतात न्ही सारखे, सरपंचय नासतले. 3 पंच आसलेले लास्ट ग्रामसभेक 3 आशिल्ले खंय आनी आतां 5च आसा. आनी ग्रामसभा कित्याक दवरता ती पंचायतू बंद करा मरे, लोक बेकार पडले हांगा येवपाक. सरपंच आणि पंच वांगडी ग्रामसभेक गैरहजर रावता हाचेर आपूण कांयच उलोवपाक शकना अशें उपसरपंच विद्याधर आर्लेकरान सांगले. आमचो जो प्रोसेस आसा, जो पंच सरपंच डेप्युटी सरपंच सरपंचाचे रायट आसा ते सगळ्यांक सेक्रेटरी बीन आमची सरपंचाचे सायन आमचे सगळे मेंबरांक वयता. सगळे मेंबरांचे आमकां घेतली म्हणून आमकां बी परत बॅक पावता. आतां तेंचे पर्सनल पंच मेंबरांचे पर्सनल कितें आसा आनी तेंचे कितें कितें आसा तें आमी काय सांगपाक शकना कित्याक तेंचो पर्सनल इश्यू आसा. कितले पंच आसा तुम्ही? आमचे सगळे 11. आयज कितले? आज सगळे 3-5 आसले. 5. सो मिटींग तुम्ही होल्ड करपाक शकता न्ही? हय करूं शकता. जे मिटींग होल्ड करपाक शकता म्हणल्यार ताका आमी आमकां समज आमचे हे जायना मेंबर जायना जाल्यार आमी एक 10 मिनिट्स रावतात, 15 मिनिट टायम दिता, मागीर आनी एक 15 मिनिटां रावता. कमीत कमी आमी 11:45 सुमार आमी ही मिटींग चालू केली. म्हणजे जे कोण मेंबर येता ताका आमी रावले आनी ते रावना जाल्यार आमचे करपाक रायट. गोमंतक टीव्ही खातीर दवर्लेच्यान भीमा पाटील.